गोंयांत सरकारी शाळांची रडकथा सोपून सोपना। कित्याक कोण जाणा, शाळाकडली सरकारी अनास्था गांवगिऱ्या वाठारांनी अजूनय दिसून येता। मिडियान लावन धरल्या उपरांत सगळे एक्टिव्ह जातात। केप्यां 3 सरकारी शाळा आनी माध्यमीक विद्यालयांची अवतिकाय जाल्ली। थळाव्या आमदारान त्यो रिपेर करून दिवपाचे उतरे दिल्ले। त्या प्रमाण एल्टन डिकॉस्टान पावल उबारल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। केपें तालुक्यातल्या ग्रामीण भागांत ज्यो प्राथमीक आणि त्याच बरोबर माध्यमीक शाळो आसा त्यो शाळो सरकारान दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान त्यो मोडून पडपाच्या परिस्थिती कडेन पाविल्ल्यो। ह्या वेळाचेर गांवच्या लोकांनी त्याच बरोबर मिडियांतल्यान आवाज जाल्या उपरांत ह्या हांगासरले आमदार एल्टन डिकोस्टा हाणेन ह्या शाळा कडेन भेट दिली आणि हो विशय गंभीर्यान घेतलो। आनीक येणाऱ्या ह्या चवथीच्या पयलीं त्यो शाळो सारकें करतलो अशें ताणें उतर दिल्लें। आणि त्याच धर्तरेचेर ताणेन आतां काल 3 शाळो पूर्णपणे रिपेर करून ह्यो शाळो आतां नव्या स्वरुपान भुरग्यांक शिकोवपा खातीर उक्त्यो करून दिल्ल्यान ह्या भागांतल्या लोकांनी ताचें धन्यता व्यक्त केल्या। केपेच्या शाळांचो विशय फाटल्या विधानसभा अधिवेशनात आयिल्लो। चवथी आदी शाळा दुरुस्तीचो वावर हातात घेतलो अशें थळावो आमदार एल्टन डिकॉस्टान सांगिल्ले। त्या प्रमाण ताणें दुरुस्तेक सुरवात केल्या। भुरग्यांनी बऱ्या वातावरणात जन्माष्टमीचो आनंद घेतलो। आमदारानय खोशी उक्तायली। अशें दिसतालें की हे स्कुलां भुरग्यांक भितर सरपाचें, स्कुलां बसपाचें, शिकपाचें उना। आनी खरेंच एक मनाक वायट दिसतालें की हे स्कुलां परिस्थितीचो। आनीक हांवें एक निचो गेलो जेन्ना आमदार जालो की पयलीं एड्युकेशन वा हेल्थ हे जाग्यार घातलो म्हूण हे सिस्टमांत। आनी खोला ह्या वाठारांत 3 प्रायमरी स्कूल आशिल्लीं, एक शिरवटे, एक कुड्डी आमगे खोला आनी एक नुवें आमगे देवळा ऑपोजीट। तिनी प्रायमरी स्कुलां सारकी व्हेरी वर्स्ट कंडिशन आसली। सो आमी सरकाराक असेंब्लीत हे प्रस्न मांडले, सरकारा मुखार घायले आनी आज म्हाका खुश भोगता की तिनूय स्कुलां ऑलमोस्ट रेडी जालीं। 2 आमी आज सेकंड स्कूल शिरोटी इनॉग्रेशन केलां रेनोवेशन वर्काचें आनी तिसरें एक होला पयर कुड्डी केल्लें, आज शिरोटी केलां आनी एक नुवें आहा तें विदीन नेक्स्ट 15-20 डेज वो 1 म्हयन्या भितर जातलें। सो म्हाका सदां खरें खुशी भोगता जेन्ना आमदार जालो म्हाका एक भुरग्यांक कितें तरी दिवपा मेळ्ळें आनी एक आज शिकपाची एक वेवस्था तांकां बरी केली। सो यू कॅन एटलीस्ट सीट एंड हॅव दॅट बेसीक फॅसिलिटी वीच वॉज नॉट अवेलेबल। भुरग्यांक नाशिल्ली, भितर एक बेंचीस नासले, टायल्स फ्लोरींग नाशिल्लें, रूफ सारकें पडपा आशिल्लें आनी इतलीं वर्सां जावं ना। ते कांय कारणान कित्याक लागून जालां तेजेर हांव वचना, बट म्हाका खुशालकाय भोगता की एज अ MLA आय कुड गीव समथींग बॅक टू द चिल्ड्रन। आनीक हांवें आज सेकंड स्कूल रेनोवेट करून आज रेडी केला आनी हेजे मुखार उरल्याय ती केपेच्या मतदारसंघाची हेजे मुखार जातली अशी आशा दवरता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी।